पण पयले आमी थँक्यू तुमकां म्हणटा कित्याक मिडियाक जेन्ना आमी वचून जाता आनी आपयता तांकां की आमी मातशें कवरेज करा आनी दाखया सिट्युएशन कितें आसा खंय तरी ते दबावान येवन गव्हर्मेंट खंय तरी प्रयत्न करता जाग्यार घालपाक हेजे इश्यूजाचे. आमी रस्त्याक लागून इतलेदां सांगले रस्त्यार पासून देंवले दाखयले ही इश्यू जाता पळय. आतां तेंच्यांनी फायनली एक PIनूच सांगला 4 ते 5 म्हयने झाले PI डेप्युटी कलेक्टराक लेटर धाडला विथ द कंडिशन्स ऑफ द रोड कित्याक ते ताका डायरेक्ट लिंक जाता म्हणून. आनी आमी पळयलां की कलंगूट वाठारांत ट्रॅफिक जॅम स्वतात आसा and it is not only because of the tourists entering into Kalangut but majorly because of the condition of the roads also. जेन्ना आमी स्पेसिफिकली PIक मेळोंक येयल्ले सांगपाक की आतां आमी पीक सिजनाचेर पावले. पीक सिजनाचे इश्यूज आसा ते आसात. ट्रॅफिक जॅम जातात थिंगा त्या वाटेर ट्रॅफिक जॅमूय जाता आख्या कलंगुटान कानोय आरपोरा एरिया. बट इवन इफ देर इज नो पीक सिजन म्हणल्यार ट्युरिस्ट इन्फ्लो उणें आसतात तरी पूण ट्रॅफिक आसता तेंचे. So that is majorly because of the oversized buses आणि big good carrier vehicles जे येता ते अनलोड आणि लोडिंग करपाक ते खंय तरी रॉंग पार्किंग करता आनी तेच्या लागून चड टायम रस्त्यार गाडयो दवरता. तेच्या लागून ते ट्रॅफिक जॅम क्रिएट जाता. सो ते साहेबान सांगला की ही वील लूक इनटू इट आनी तेणें स्पश्ट आमकां सांगलां की तेजे हात बांदिल्ले आहा कित्याक ही हॅज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आनी तेजेरूय तेणें गव्हर्मेंटाक पयले डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी लेटर धाडला की आनीक हे डिप्लॉय करचें म्हणून.